जातले ना हे लोकांचेर आसा, पूण गोंया खातीर एक जेन्युइन प्रयत्न करप, गोंयकारांक लागून एक जेन्युइन एक पॉलिसी करप, गोंयकारांक लागून एक जेन्युइन विजन फुड्यान दवरप, हे आमचे कर्तव्य आसतले ते आमी करतले. फायनली वोट लोक कोणाक मारतले कितें करतले वोटिंगे टायमार कळटलें, पूण ह्या 1.5 वर्सान जो 1.5 वर्स आतां सरकार आतां पडपाक, ह्या 1.5 वर्सान जी कामां गोंयकारांक लागून करपाक जाय, ज्या जाग्यार हेल्पलेस वॉइसलेस गोंयकारांक वॉइस दिवपाक जाय त्या जाग्याचेर आमी वांगडा मेळोन तो वॉइस दितले निश्चित. आनी म्हाका तरी गॅरंटी आसा की आमी जर वांगडा लोक जाणीतले जाल्यार 100% गोंयकारांक न्याय मेळटलो आनी आमी तो दिल्या शिवाय आमी उगी वचपाचे. बीजेपी सरकारान आमचेर हाडलेलो आसा, गोंयकारांचेर हाडलेलो आसा, जे रितीन गोंय आमच्या हातींतल्यान वयता आनी गोंयकारांकूच आमच्या गोंयांत थर्ड क्लास ट्रिटमेंट हो सरकार दिता. तेका लागून आमचे कितें मतभेद आसले, डिफरन्सीस आसले, ते सगळे सायडीक दवरून आमकां एकठांय येवचें पडलें. आयज अशी परिस्थिती आहा की आमी जर गोंयकार सगळे एकठांय येना जाल्यार हें गोंय दिल्लीकारांच्या हातीन वयतलें, भायल्यांच्या हातीन वयतलें. तें खंय तरी थांबोवपाक लागून आमचे इगो, आमचे डिफरन्सीस सगळे सायडीक दवरून आमकां वांगडा येवन गोंयांक लागून, गोंयकारांक लागून आवाज काडचो पडटलो. तुमी पयल्या फाटीं टॅक्सीच्या आंदोलनाक जसो आमी आवाज काडलो, 2 दिसां भितर तांकां रिजल्ट मेळ्ळो. जी गजाल 3 वर्सां जावंक नासली, तेन्ना हांव आनी विजय थंय गेले आनी ते आंदोलनाक 2 दिसान 2-3 दिसान रिजल्ट मेळ्ळो. तेजे क्रेडीट घेवपाक बीजेपीचे आमदार गेले. सगळ्या लोकांक खबर आसा की हेचो इफेक्ट कितें जालो. अशे फुडें भरपूरशे विशय आसा जे आमी डिस्कस करतात. आतां एक फुलाकारांचो विशय आमी उलयला, गोंय आमी वांगडा घेतले आनी गोंयचे अशे भरपूर विशय आसा जे वांगडा घेवन गोंयकारांक न्याय दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. गोंयकारांक न्याय दिवपाक, गोंयकारांक आवाज दिवपाक, गोंयकारांक जस्टीस दिवपाक आमी एकठांय येयल्ले आसा. हांव गोंयकारांक कडेन मागता की तुमी पासून एकठांय रावा, कित्याक जर आमी गोंयकार जर डिवायड जाले जाल्यार हो सरकार काडून आमकां दिल्लीकारांक, भायल्या लोकांक काडून विकतलो. झडपी इलेक्शनाक तुमी वांगडा वयतले पळय, तेजेर अजून डिस्कशन जावंक ना. आतां पयला ही नवी सुरवात आसा आमची. आयज तुमी पळयता सगळे ऑपोजिशन जे आसा पार्टी, आम आदमी पार्टी सोडून बाकी सगळे स्टेजीचेर आसले आनी हेचेर जे आतां डिस्कशन चालू जातले, टॉक्स चालू जातले. प्रत्येक आमी आमचे गोंयचे विशय कितें आसा ते मांडटले एकामेका फुड्यान, कशें वांगडा वचूं शकता, कशें आमी ह्या सरकाराक भायर मारपाक शकता सरकारांतल्यान, सगळ्याचें डिस्कशन जातलें. आनी जेन्ना कितें बरी गजाल जातली, बरी गजाल फुडें जावपाची आई निश्चित तुमच्या फुड्यान त्या टायमाचेर आमी पावयतले. 2027 पर्यंत हो हातान हात धरून तुमी हांगा दाखयला तो असोच उरतलो काय कितें उरपाक जाय? कित्याक जर उरना जाल्यार आमी गोंयकार ह्या जमनींतल्यान आमी नश्ट जातले. ही काळाची गरज आसा. आमी केन्ना चिंतूंक नासले की हांव विजया वांगडा हांगा एका स्टेजीर आसतलो, एका स्टेजीर उलयतले, वांगडा आमी आसतले म्हणून. पूण आयज जर आमी आमचो इगो जर वयर दवरलो, आमी एकामेकाक पयलीं कितें म्हटलां हें जर आमी चिंतीत रावले आनी लोक कितें म्हणटले, थोडे लोक जे जेंकां जुजो लागला आसतलो, बर्नॉल लागला आसतले, ते कितें म्हणटले म्हणून जर आमी फाटीं रावले जाल्यार तेजें गोंयचें लुकसाण आसा. जसो विजय म्हणटा की गोवा फर्स्ट, जाल्यार गोंयकार जेन्ना आमी गोवा फर्स्ट, गोंयकार फर्स्ट म्हणटा तेन्ना वांगडा येवन गोंयकारांक लागून झगडपाची गरज आसा. आनी गोंयच्या फुडले पिळगेक एक बरी दिवाळी हाडपा खातीर आमी कसलोय सॅक्रिफायस करपाक जाय हो आमी दाखयलो. आनी आमकां खात्री आहा गोंयचे फुडले पिळगेक आनी गोंयकारांक बऱ्यो फुडल्यो दिवाळी येवपा खातीर हें आमी केलां. तें आमकां देव आमकां आशिर्वाद दितलो. हांकां आपोवन आहले तुमी आपाचे एमएलए जे 2 आसा तुमच्या वांगडा ओपोजिशन. आपाचे एमएलए आपोवपाचो क्वेश्चन येना, कित्याक आपान जे कितें स्टेटमेंट काडल्या तातूंत आमी कोण कितें आसात, हे गोंयांत आमी कितें आमचें अस्तित्व आसा हें ते रिकॉग्नायज पसून करना हें कळटा. जेन्ना एक मनीस येवन क्लियर कट सांगता की 40 आमी कॉन्टेस्ट करतलो ऑन ओन, हाजेर हो गोंयकार न्ही. कित्याक गोंयांत अस्तित्व गोंयच्या राजकारण्याचें कितें आसा, ग्रावंड सिच्युएशन कितें आहा हें ताका खबर ना. आनी ताजे खातीरूच आमचो वर्कींग प्रेसिडेंट जो आपाचो आशिल्लो ताणें कित्याक सोडला, ताणें सांगला बरें ताका आमी आपयला. कित्याक आपयला? एक दाखोवपाक गोंयचे जनतेक की खरें आपाची जे मनात आसूंक जाय आशिल्लें तें ताजो प्रतीक तो. आनी ताणें जो स्टेप घेतला तो सारको घेतला आनी ताका बरे उद्यार पावोवप हें आमकांय आमचें कर्तव्य दिसता. आनी बरे मनीस खंयच्याय पक्षान आसूं ताका आमी प्रॉपर पोजिशन. 2 काँग्रेसीचे ऑपोजिशन लिडर आशिल्ले हे तुमच्या बरोबर आसतले फ्युचराक 2027 हय. एवरी स्टेप एज इट कम्स, 1 स्टेप एट अ टायम. हो पयलो स्टेप आमी मारला. तुमी आमकां गोंयकारांचे वतीन परबी दिवंक जाय.
आता फुडें कशें जातलें तें पळोवया. पूण गोंयची जनता पळयता, जनता सब जानती है म्हणटा. सो जनतेक सगळें खबर आहा. गणित अशें आहा की सगळे एक आयल्यार जिखूंक शकता. कोण येवंक सोदना ताजी चूक आहा. कोण जर न्हिदता, जाणा जावन न्हिदता जाल्यार ताकाय लोक धडो शिकयतले. हे क्लियर कट सगळ्यांक हे एक वॉर्निंग आहा ओके. की जाण जावन लोकांक कितें जाय तें जर तुमी एक्सेप्ट करूंक सोदना जाल्यार लोक तुमकां धडो शिकयतले. आमी हे एक्सेप्ट केलां की आमी एक स्टेप फाटल्यान मारूंक जाय, एक स्टेप फुडें मारपाक, आनी तो आमी स्टेप घेतिल्लो.